जॉयल आणि अग्नेल बाब. आता जॉयला येता. जॉयल बाब केशा आहा बाबा तूं? सारको बरो. कॅलिस्टस डा सिल्वा. म्हजें नांव रेमसन कार्डोजो. MC फ्रांसिस्को. इवन इवन म्हटल्यार फामाद आमी पालकार. सो मुगे नांव रेन्झिया फेर्नांडीस. सो हांव हितून रोल कोत्ता स्विझल म्हूण कोत्ता. सेल्विन ब्रागांझा. Oslia Miranda. ह्या तियात्रान हांव स्पेशल अपियरन्स एक एंट्री मारता एज अमेरिकन पुलीस. हांव सुनीता गोन्साल्वीस. म्हजो गोरकार मिलाग्रिस de Chandor. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव विनोद नायक. लास्ट किस. तर हे बाय जावन आसा लीड रोल आहा न्हू तुमच्या हितून. हय. तांचें नांव कितें म्हटलें? सो मुगे नांव रेन्झिया फेर्नांडीस. सो हांव हितून रोल कोत्ता स्विझल म्हूण कोत्ता. आनी गांवान खंयचे? हांव गांवान काणकोणचें. काणकोण. हय. फर्स्ट एंट्री तुमचे युकेन नो हेजे हय पयलीं? फर्स्ट टायम येयला हांव युकेन. फर्स्ट टायम. हय. आनी मेन रोल. हय. तुमचे डायरेक्टरा बद्दल मातशें सांगा. कितकोन रिस्क गेले? हय. सो लायक आमगे डायरेक्टरा तेच भशेन तेगे गोरकांनी मॅम सुनीता दोगांयकूय देव बरो करून म्हणपा सोदता. सो कितें आसलें लायक तेंगे प्रिवियस शो आहलो चोय गेट लॉस. सो तो हांव चोवपाक गेल्लें. सो हांवें तेन्ना सरा सांगलें लायक म्हाका अशें उमेद आहा म्हणून नाचपाची. सो मागीर तेन्ना सरान म्हाका सांगलें बाय आपूण नेक्स्ट तुगे तियात्र काडटलो तितून तुका आपूण चान्स दितो म्हूण. आनी सो लायक तियात्र काडटा आहलो न्हू सर तेन्ना लायक इन कॉन्टेक्ट आहलो तो बाय तो आसतलें करून. सो आनी मागीर तेन्ना नेक्स्ट शो म्हाका येयलो ते गेल्या. सो दोगांयकूय हांव देव बरो करून म्हणपा सोदता. बरें. हेजे उपरांत आनी उंचे तियात्रान काम केलेलें? ना हांव फर्स्ट तियात्र मुगे. फर्स्ट तियात्र. डायरेक्ट यूके एंट्री. या. केन्ना एक्सपेक्ट केल्लें अशें जातलें? ना केन्ना केलें नासलें. ओके. एक धाकली मेसेज लंडनकाराक? सो हांव सगळ्यांक देव बरो करून म्हणपा सोदता इतलेंच. आनी हे यंग भुरगे हितून म्युजीक दिलेल्यान येयला गोंयासान. नांव कितें बाबा तुगेलें? सेल्विन ब्रागांझा. सेल्विन ब्रेगांझा. आनी तुगेलें नांव? कॅलिस्टस डा सिल्वा. सेल्विन. गांवान खंयचो बाबा तूं? हांव गांवान मेर्शेचो. मेर्शे. मोलोका. तूं गांवान खंयचो? सांग्यार. सांग्यार. फर्स्ट टायम तूं हांगासर युकेन येयला? वय हें म्हाजें फर्स्ट टायम युके. हय. आनी ह्या तियात्राचें संगीत हांवें केलां. हांव ट्रम्पेट वाजयता. आनी आमचो कॅलिस्टस कीबोर्ड प्लेयर. बरो गोंयचो कीबोर्ड प्लेयर. म्हटल्यार आतां ब्रँड न्यू म्हटल्यार तुमची एंट्री हिंगा फर्स्ट टायम आतां तुमगे युकेन. फर्स्ट टायम युके. आतां इतले बेगीन तुमी हांगा युकेन पावले म्हटल्यार पावतले म्हणून अशें कितें अपेक्षा आसलेले तुमचे पयलीं? केन्ना चिंतलेले म्हटल्यार इतले बेगीन एंट्री जातली म्हणून? आमी बेगीन म्हणल्यार आमी चिंतताले आमी खूब बेगीन येवपाक पूण जावं आमकां सर मिलाग्रिसान आमकां हिंगा हाडले. आनी दिनवासता आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय खूब त्रास घेवन तेणें हाडले. आनी ग्रेग स्पेशली खूब त्रास पडले आमची विजा बाक करपाक. आनी शेकी आमी पावले. बरें एकदम. हांव स्वता पळोवन सरप्रायज जावपाक लागला. म्हटल्यार इतले लीव आतां डायरेक्ट फ्रेश एंट्री म्युजिकान बीन तेच भशेन तियात्रान बीन. तुमच्या डायरेक्टरान म्हटल्यार कितें सांगपाक पळयता तुमच्या डायरेक्टराक मेसेज दियात तुमी दाखले? आमच्या डायरेक्टराक मेसेज म्हणल्यार आमी ताका दिनवासूंक सोदता. ओके. आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल दिनवासा देवाक आमकां हिंगा पावयले म्हणून बरे भाशेन आमची विजा जाली. सगळें आमचें बरे भाशेन जालें. आमच्या डायरेक्टराक दिनवासता कित्याक ही पूट आर नेम्स फॉरवर्ड आमकां हाडपाक हिंगा. वय आमी आमचो कॅलिस्टसूय यंग भुरगे आमी फर्स्ट टायम आमकां हाडले. आनी तुजे पयलें आसतले सगळ्योच आमचे न्यू फेसीस. सगळे न्यू फेसीस. हय. हांव मातसो आमच्या डायरेक्टराक वालोर इतले तेणें ट्रेन करून ह्या न्यू फेस एक्टरांक बरे भाशेन ट्रेन करून आमकां हिंगा हाडल्या. ओके. आनी इवन म्युजीक वायज तेजें गायडन्स आमकां आहा. आनी तेच परी चडांत चड गायडन्स विथ बॅकग्रावंड म्युजीक. तो तुमकां सांगतलो बॅकग्रावंड म्युजीक. हांव चुकलो जाल्यार वयर पाव मिस्टेक सगळी करेक्ट करता. सो सर हांव थँक्यू म्हणटा. ओके. आनी तेजो ही सपोर्ट इज ऑलवेज आमकां सदांच तेजो सपोर्ट मेवता आमच्या डायरेक्टराचो. आनी खूब एनकरेजमेंट आमकां मेवता. आनी तेसो तेगे भाव नेल्सन तोय आमकां जायत हेल्प करता अशें करून.
तर ओवरऑल तुमका पळोवनूच कळटा की तुमी कितले खुश आहा आणि होय 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 आता हेजे फुडें नेक्स्ट आता तुमगे हा US तुमी वतले और कितें प्लान USाचे विजा जाले तुमचे settle? जाली जाल्यार इफ गॉड विल्स आमी बरे भाशेन US पावतले आनी आमकां आमगे डायरेक्टर आमकां जरूर वतलो. ओके होय तियात्राचें नांव कितें म्हटलें? आमच्या तियात्राचें नांव लास्ट किस आनी आमी गोंयान बरोच गुणगुण केला ह्या तियात्राचो. तशेंच आपण आता UK केला आनी हो जावन आसा आमचो निमणो तियात्र आयज. बरें देव बरें करूं तुमकां अशेंच मेवचें नेक्स्ट तियात्राक. तुकाय देव बरें करूं. आमचो बरे भाशेन तुवें इंटरव्यू गेलो आनी आमकां युट्यूबार तुवें हाडलें म्हणून थँक्यू. प्लेजर इज ऑल मायन. बरें थँक्यू. लोकांनी बेश्टेच दुवर घातले लोकांनी बेश्टेच उलोवपाक लागले की विनोद पॉलिटिक्स करता अशें करता तशें करता आमच्या तियात्राक येना. इतले व्हडले तियात्राक विनोद कित्याक वचोंक ना? पयलीं कारण म्हणजे जेन्ना टायम मेळटा न्ही त्या हिसपान हांव काम करता. हांव गोंयांत आसलेलो जो पर्यंत म्हाका एडवान्सान कळयना तो पर्यंत हांव तियात्राक पावना. कित्याक हांव एकूच जाग्यार हांगा आसना. केन्ना गोंया केन्ना लंडन केन्ना गोंया केन्ना लंडन केन्ना जर्मनी केन्ना ऑस्ट्रेलिया भोंवत रावता. चडान चड हांव भोंवत रावता. UKन आसल्यार हांव तुमचे तियात्राक येतलो तेंय इन्विटेशन आसल्यारूच. बेश्टे सगळे कडेन विनोद नायक वचना. तर कमेंट सेक्शनान भरपूर लोकांनी बरयल्ले तेजी तियात्र वचना. वन ऑफ द बेस्ट तियात्र लास्ट किस तियात्र कित्याक वचोंक ना. ताजें कारण हें कित्याक हांव हांगासर नासलेलो आनी दुसरें म्हणजे म्हाका मातशें लेट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. जो पर्यंत एडवान्सान कळयना विनोद नायक थंय पावना. जॉयल आनी अग्नेल बाब. आतां जॉयला येता. जॉयल बाब केशें आहा बाबा तूं? सारको बरो. जायत वर्सां दिश्टी पडला UKन. हय. म्हणल्यार चड बिजी आयज आनी UKन येवपाची मातशी कमी केला? ना बिजी न्हू. मेट तेश कोन्न तियात्रा चान्स पडटा तेश कोन्न येवपाचें. आनी अग्नेल मुगले सेम तुगे सेम. हे तियात्रा बाबतींत मातशें एक धाकलेशें इन्फॉर्मेशन म्हणजे तुमगे रोल कितें आनी कितले तियात्र कितले शो जाला आसता तुमचो? कितें जालें रे शो? 39 40 शो सारके मिजलो न्ही आमी. सिल्वर जुबली जालोली गोंयांत. सिल्वर जुबली करून आमी लंडन येयले. तियात्र एकदम बरो दुसरे भाशेन जालो येयलो. जायत लोकांनी गोंयां बरो वाखाणला आनी फर्स्ट टायम हिंगा आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा लंडन की वालोर मिलाग्रिस de चांदोराक कित्याक न्यू कामरा घेवन ताणें तियात्र केले आनी सगळे शो ताणें हावसफूल केले देखून. न्यू कामारा घेवन सगळे शो पॅक मारले. पयले सगळे शो पॅक जाले. हय. सो एक हय दीस इज समथींग म्हणजे हितू एसो रिस्क कोण घेयनाय. ना रिस्क घेयनाय. लोकांक घेवन रिस्क घेयनाय. तेय UKन व्हरप इतले लोकांक. हय. हांवें एक डायरेक्टर देखून विचारलेलें तेणें सांगलें ना ने लोकांक मातशें दिवपाक मातशें चान्सीस. आनी जायते मेसेज येता म्हजे चॅनलाचेर ने लोकांक चान्स दिनाय नेवे लोकांक चान्स दिनाय. तूंय डायरेक्टर हय. तुगे चिंतप कितें? मुगे चिंतप तें नेव बीन आमी चान्स दिवपा जाय. जे कोण बरें कोत्ताय जायत जाय न्यू कामर आहाय जायते वावुताय पालकाची आमी तांकांय चान्स दिवपा जाय. लोकांक तेंगेली आर्ट दाखोवपा जाय. हें मुगेलें तें तुगेलें सांग. वय म्हटल्यार बरेंशें दिवपाचें. आनी बाब अग्नेल तुगे फर्स्ट टायम पयलें कुड्डो मोनो बेरो तेतून बी एकदम सॉलीड एक कॉमेडी मिडिया आसलेली ते 3 वर्सां पयलीं. मागीर ते 3 वर्सां उपरांत आतां तो UKन डिस्ट्रिब्युटर हेजे पयलीं येवन गेलो हांव हें आसलो खबर ना. रिचर्ड आयिल्लो तेज रिचर्डा तियात्र येयलो. आतां हे तियात्रान तुमी कांतार आहा ओन्ली कॉमेडी आहा कितें आहा? कांतारा कॉमेडी आहा. कॉमेडी सॉंग आहा. कॉमेडी इतू बरी जाता आमगेली की ती कॉमेडी करपा सारकी उमेद येता. सो हेंच येना आमगे कॉमेडी येता म्हळ्यार आमकां की तूं हॅपिनस बगोता एसटीजे पासून आमकां लुईसा बुगले सारके चड हे आतां आमगेले. ओके बरें जाता. आनी जॉयल गोंयसान तुमी दोगांय येयलाय? ना आमी बाराबो आनी एकली येयला ते हुंय कॉमेडियन फ्लाविया. हें सेट आगो हिंग्यो हां कॉमेडियन हे कॉमेडियन. हाय फ्रेंड्स. नांव कितें तुगेलें? मुगे नांव फ्लाविया बारेटो. हांव वारकाचे. रिवोन हांव बट वारका काजू जाला. हां आनी ह्या तियात्रान तुमचो रोल हांवें आयकला कॉमेडी म्हटल्यार तुमी सांगलेलें बरें न्ही? हय हे तियात्रां हांव कॉमेडी रोल करता. एज अ म्हाका सगलीं वळखताय कॉमेडियन फ्लाविया म्हणून.
कॉमेडियन फ्लाव्या म्हणून हय टॉप लेवल म्हणटा पळय ते भाशेन जालेले आतां सगळे लास्ट किस सगळे आवाज जालो सगळे आवाज. लास्ट किस म्हणजे आता इतलो पावर म्हटल्यार इतलो लोकांचो हे पळोवन म्हणजे कशें तुमी एक्सपेक्ट केले अशें जातले फूल गॅरंटी आसलेली इतले जातले इतले टॉप लेवलार फूल गॅरंटी आली तेज्याहून चड मेळ्ळा आमकां गोंय आसून आवाज जालचो आमगेलो बरो म्हूण तेज्यान कळ्ळें UK शो आम सारके ब्लास्ट जाता म्हूण आनी खरें ब्लास्ट जाली आमगे शो खरें जालें. सगळे 5 स्टार आतां हॉटलां कितको 5 स्टार आसता तेशको आमी कॉमेडी 5 स्टार आहली गोंयांत आसतना लुईस इन 7 स्टार 7 स्टार जाली ओ लुईस ओके बरें थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तुमकां अशें तुमी हांसत रावा तुका चडान चड देव बरें करूं थँक्यू तर हे बाय आमगेले बाय नांव कितें तुमगेलें इवॉन इवॉन. जुसे इवॉन म्हटल्यार फामाद आमी पालकार पालकार हय आमचो रिसंट तियात्र जनवार भायर सरलेलो आसा हाचे पयलीं आमी आनीक 6 तियात्र काडल्यात आमचें 7थें प्रोडक्शन एंड वी हॅव अ चॅनल आमकां चॅनलूय आसा आमचें युट्यूबाचेर स्टेन्सिओ प्रोडक्शन म्हणून आनी ताचेर आमी जायतीं कांतारां बीन अपलोड केलेलीं आसात ओके आनी गांवान खंयचे गांवान बेनावली ओके तर कांतारां जायते अपलोड केलेले जायतीं गांवान बेनावली एवॉर्डूय जायते घेतल्यात तियात्रांनी नाचून बरें दिसलें हें आयकोन आनी आतां आमगे हे डायरेक्टर मिलाग्रीज de चांदोर हेंचे बारा पयलीं काम केलां तुमी तेगे एक तियात्रांक हांवें सबस्टिट्यूट केल्लो ते उपरांत मागीर ना बट हे तियात्रांक बाय इन्सिडंटली म्हाका चान्स पडलो तेगे तियात्रांक काम करपाक आनीक सांगपा म्हळ्यार हे तियात्राचे रोलाचेर जायते हांव लोकां नदरी आनी चड येयलें तेज्या पयलीं जायते रोल केले हांव आनी मुगे गोवजुजे एक पालकाची जोडी म्हूण हांवें बट एक जायते तरेचे रोल केले पूण हे तियात्रांक हे लास्ट केस तियात्रांक हो मुगे रोल आहा तेज्यान जायते हांव फामाद जालां जायतो लोक मुको म्हणजे ओडको लागले चड ओडको लागले चड आवडले तो एक मिरकल असो मुगे जिवितांक म्हाका दिसता आनीक ते हेजेर पयले फावटी गल्फान तरी हांव भोंवलांच पूण हे फावटी पयले फावटी हे तियात्रा लागून हांव लंडनचे शार पळोवपाक पावलां आतां पयले फावटी येयले तुमी युकेन पयले फावटी लंडन पयले फावटी येयलां आनी हे तियात्राक लागून हांगा हांव पावलां सो देवाक आर्गां सायबिणीक आर्गां आनी मुगे सांतातोनी आनी पेरपेचकर सायबिणीक आर्गां दिता कित्याक तेमी मुगे एक ड्रीम आहलें तें फुलफील केलें आनी सक्सेस जालें म्हूण आनी थँक्यू म्हणटा ऑडियन्सांक मेन थँक्यू म्हणटा कित्याक गोंयांक इतले भाशेन हांवें रोल केला जायते जाणांनी म्हाका ह्या रोलाचें एप्रिशिएट केलां आनी हिंगा येवन जायते जाणांनी म्हाका बरें नांव दिलां बरो रोल केलो म्हूण सो हांव ऑडियन्सांक काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हेजे मुखारय म्हाका ओडको आनी मुगले तियात्राक तुमी गोंय येताय जाल्यार गोंय जनवार तियात्र आयकिल्ले जाल्यार ये आनी मुगे तियात्र जनवार चोय ओके देव बरें करूं तुमकां बरें दिसलें पळोवन थँक्यू विनर थँक्यू सो मच तुका लागून आमी संवसारा पावताय थँक्यू फॉर यू ऑल्सो थँक्यू सो मच थँक्यू लास्ट किस वन ऑफ द बेस्ट तियात्र तुमी म्हटल्यार जाता हांवें पासून सांगपाची गरज ना खुबशे लोकांक हे तियात्र आवडले हेतून जे क्रावड आसलेले न्ही ते दुसरेच तरेचे क्रावड आसलेले चडान चड इंग्लीश उलोवपी लोक भरपूर आसलेले हांगासर म्हणजे यंग जनरेशन भरपूर येयल्ले तियात्र पळोवपाक यंग भुरगे खूब तियात्र पळोवपाक येयल्ले आतां हे एक ल्हान चेडूं आसा ह्या तियात्रांत हाची एक्टींग पळयात अशें दिसता की हे ल्हान भुरगे प्रोफेशनल अशे इतले ल्हान भुरगे इतले प्रोफेशनल एक्टर अशे दिसता पूण हे फर्स्ट टायम एंट्री तेची हे तियात्रान आनी हे सगळे क्रेडीट जे आहा न्ही वता डायरेक्टराक बायको नांव कितें तुगेलें ऑझलिया मिरांडा कोंकणी बरें येता कोंकणी येता तुका सगलें डू यू स्पीक कोंकणी आर यू फ्रॉम UK और फ्रॉम इंडिया सो आतां आमी ही कोंकणीन उलोवया और इंग्लिशीन उलोवया तुका जाय ते भशेन तुका जाय ते भशेन इंग्लीश उलोवया ओके इंग्लीश ओके I know your name now. Tell me about your role. How did director approach you? How confident was you? Means what's your role in this show? A daughter role. A daughter.
Yeah. Is it too difficult to act? No, it's not difficult. Was it very easy? Is this the first time you're acting? Yes. Doesn't look like you look like professional in this. So you had a confidence that you're going to do it. Yeah. Did you have a good confidence? Yes. What you would like to say to your director? I thank Milagres uncle and Sunita auntie for giving me this role. Very nice. All right, then. Thank you very much. I hope to see you again. अग्नेल बाब कसो आहेस? I'm good, एकदम good, विनोद. आता ह्या तियात्रान कितें भूमिका तुमचे? ह्या तियात्रान हांव स्पेशल अपियरन्स एक एंट्री मारता एज अमेरिकन पुलीस आनी त्या भायर हांव एक ट्रियो म्हणटा. ओके. सीओ आनी जुलायना बरोबर. ट्रियो आनी पुलिसाची एंट्री. एक कॅमियो एंट्री मारता एज अमेरिकन पुलीस. ओके. आनी हेजे उपरांत आतां तियात्रांत ऑलरेडी म्हणजे बरो सुपरहीट बरो नांव जालेलो आहा. आतां नेक्स्ट आतां शो तेंचो US जावपाचो आहा. तुमी बी US वचपाचे आहा? ना सद्या कांय खबर ना. ओके. आतां कोण कास्ट इट डिपेंड्स ऑन द विजा कोणाक पडटा कितें आनी एज पर द डायरेक्टर चॉयस न्हू ते भाशेन. रायट ते भाशेन. सो बरें तर देव बरें करूं तुमकां. बरें दिसा मेळोन. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. बाब नांव तुमी नांव कितें? आर्नोल्ड कोस्ता. तर हे आर्नोल्ड कोस्ता आनी हेजे पयलीं तियात्र केलें तुमी म्हणजे हे तियात्रांत न्यू कॉमर्स तुमी? ना जायते तियात्र केले. म्हणजे एक्सपिरियन्स तुमी? एक्सपिरियन्स. आतां कितू पाटी UK येयला आसले तुमी? हांवें फर्स्ट टायम मुगे UK. फर्स्ट टायम? कित्याक हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो आनीक म्हज्यान चडूय तियात्र नाचोन जालें ना. ओके. कित्याक ड्युटी प्रॉब्लेम जाताले. हय. सो आतां हांव मिलाग्रेसाक गेलो मुगे दुसरें तियात्र. पयलो तियात्र मुगेलो गेट लॉस्ट आनी आतां लास्ट गेट लॉस्ट. पयली गेट लॉस्ट. पयलें तियात्र. आनी गांवान खंयचें म्हटलें? कुर्तोरी. आनी हे तियात्रांत तुमचो रोल कितें? हांव रोल मिनिस्टराक करता. मिनिस्टर. ओके. आनी आतां तुमी म्हटलें फर्स्ट टायम येयला हांगासर UKन. तुमगे डायरेक्टरा बद्दल म्हटल्यार कितें करून प्लान केलें? डायरेक्टरान चड टेंशन नासलेलें विजाक लागून? डायरेक्टरान जायतो कास्तीक घेयला. ही पार्ट तेणें बरी बरयल्या. तियात्र बरो बरयला आनीक तेणें जायतो कास्तीक घेयला शिकोवपाक भुरग्यांक. आनी बरो शिकोवन बरो तयार करून हाडले. कितलेशेच आमगे शो जाले. म्हाका दिसता मोर देन 35 शोज जाले आमगे आतां. 35 शोज मोर देन 35 शोज आनी आजून बरो चलता आनी हेज्या फुडें चलतलो. UKकाराक कितें मॅसेज? आमगे जे कोंकणीचे मोगी आहाय तियात्रा मोगी आहाय तांकां काळजांसान देव बरें कर म्हणटा. कित्याक तांकां लागून हो आमगे तियात्र आयज पासून बरो जाला आनी लोकांनी येवन हावसफूल केलो म्हूण लोकांक काळजांतान देव बरें कर म्हणटा. अशें आमगे हावसफूल केलें तसोय येरांगेले तियात्र हावसफूल करचे आनी आमची कोंकणी मायभास सांबाळची. बरें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. इंटरेस्टिंग व्हिडिओ पळोवपा लागून कोंकणी TV सबस्क्रायब करात. अजून पर्यंत तुम्ही लायक मारून ना जाल्यार आतां चान्स आहा. टायम काडा आनी आतां लायक मारात. हे बाय जावन आसा तेंगे गोरकान. बाय तुगे नांव कितें? सुनीता गोन्साल्वीस. आनी गांवान खंयचे? कोंकोळी. तुमच्या बाबतीन मातशें 2 उतरां? हांव सुनीता गोन्साल्वीस. म्हजो गोरकार मिलाग्रेस de Chandor. तुमकां सगळें हांव थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें कर म्हणटा. कित्याक आमगे शो लंडन गांवान तुमी डबल हिट करून दाखयलो. तुमचो टायम काडून तुमी येयली आमचो शो पळोवंक. तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी देवान दिवची आनी खुशाल दवरची सदांच. थँक्यू. कितू पाटी येयला आतां? UKन फर्स्ट टायम येयला? फर्स्ट टायम UKन येयला. UK भोंवले तुमी बरें? भोंवपा तितू मेळना सारकी बिजी उरली शोवाक. वय. डेली शोज बिजी. एक दिसा 3 शो केले एका हॉलान. एच हॉलान. 3 शो. आनी हो आयज आहा तो चवथो एच हॉलान. 4th रिपीट. पब्लीक डिमांड. लोकांक कितले आवडले पळय तुमचे तियात्र. ते पेनाचे पावर म्हणटा पळय त्याच भाशेन. तर हेजे उपरांत तुमकां भोंवपाक मेळटले
अशी आमी अपेक्षा दवरता. ना फाल्यां आमी कितें आहा फाल्यां आमी वचपाचें जालें. फाल्यां वचपाचें. फाल्यां फ्लायट आमगेलो. हय आतां तेजें मतलब कितें देवाक जाय तुमी परते येवपाचे इंग्लंड भोंवपाचे नेक्स्ट टायम तुमकां भरपूर चान्स मेळटले अशें म्हाका अशें दिसता. सारकें सारकें आमगे सगळें आहा तें देवाच्या हातान आहा आनी आम देवाक गेले उतराचेरूच चलताय. हय पयलीं सद्या म्हणल्यार देव सायबीण माय म्हगे सोंसड्याल हुरीस सांतातून आमगे सगळे भोक्ती कोण सांता भोक्ता आहाय ते तेंचेर आमगेलें सगळें आदोन दवरलो आहा. हय पयलीं ती देव सायबीण माय सोंसड्याल हुरीस आमगेलो आनी तेजे उपरांत मुगे गोरकान आयज मिलाग्रिस दे चांदोर हांव आहा तो जायत लोक लंडनाक म्हाका म्हणटाय मिलाग्रिस आवय तूं कितू वर्सांचो तूं आजुनूय भुरगो आहा मरे हिरो म्हणटाय आजुनूय. सो हें कारण म्हणो जाल्यार कितें पयलो देव सायबीण माय आनी उपरांत मुगे गोरकान जो गोरकानीगे मोग जरी तर बोर मेळ्ळो जाल्यार मनीस मातार बेगीन जायना. सो जीत हिरो उरता सदांय आनी तें मुगे सोबें उलयन कित्याक मुगे बायल म्हाका खूब मोग दिता बरी सेवा कोता म्हाका कुयदाताचेर दवरता. हय हय आनी हे पावटी लंडनाक शो जालो तो मुगेलो शो जालो तो आमी नाचताय पूण फाटल्यान कारबार आख्खो मुगे गोरकानीन गेला सुनीता आख्खें स्टेज मॅनेजींग तेणें केलां. वय वय सांगात मुगे भावान दिला नेल्सन गोन्साल्वीस आनी भावा गेलो चेडो मॅक्विल गोन्साल्वीस आनी तेगांय जरी तर नासलीं व्हेरी डिफिकल्ट आहलोलें कित्याक ही हॉलां आमगे लंडन आहाय ती हॉल व्हडली पूण स्टेज आहाय त्यो धाकल्यो. सो कारबार करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण मुगे गोरकानीन मुगे भावान नेल्सन गोन्साल्वीस आनी भावागे चेडो मॅक्विल गोन्साल्वीस हांव तें काळज आसा देव बरें करूं म्हणटा कितें तेणी शो एक सेकंड म्हाका आलोवन दिलो ना सेटींग तयार सारको बेस्टांतूय बेस्ट तेणें काम केलें म्हणटा तें सो हांव थँक्यू म्हणटा. बरें देव बरें कर तुमकां सगळ्यांक. देव बरें आनी बेगीन येतले म्हणून आमी अपेक्षा दवरता तुमचे. हय हय दोग तीग जाण लागले फाटीक पूण मुगे कितें हय देव कोत्ती वाट. हय हय बरें तर मेळचें देव बरें करूं. तशें आमगे झेवियर बाबाक आनी हांव ग्रेग बाबाक थँक्यू म्हणटा आनी तांकां देवान सदांच तें सांगाता राव आनी तांकां हॅपी दवरूं. बरें बरें देव बरें थँक्यू वेरी मच. तर हे बाय आहा आमच्या वांगडा हेचो एक बरो रोल आसा कांतारी म्हणटा कितें नांव बाय तुजें? म्हजें नांव स्लायना फेर्नांडीस आनी गांवान खंयचे? गांवान हांव गोंया बिटोना फेर्ना दे फ्रांस. आनी रावता हांगा हिंगासर रावता होन्स्लो वेस्ट. हे तियात्रान कशें एंट्री मारले तुमी? तर ह्या तियात्रान म्हाका बाब झेवियर हाणें चान्स दिलो. तसोच आमचो सर मिलाग्रीस ताणें म्हाका कॉल केलो आनी ताणें म्हाका बऱ्यांतलो बरो रोल दिलो. ह्या तियात्रान हांव 2 भाशेचे रोल करता. एक जावन आसा लामाणी आनी दुसरो जावन आसा पुलीस इन्स्पेक्टर. तशेंच ह्या तियात्रान हांव ओपनिंग म्हणटा आनी त्रियो म्हणटा. तर सराक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां कित्याक तुवें म्हाका बऱ्यांतलो बरो रोल दिलो आनी हांवें तो बरे भशेन केलो म्हणून. आनी सगळ्या तियात्र मोग्यांनी म्हाका मानून घेतलें आनी दे हॅव रियली एप्रिसिएटेड मी. सो थँक्यू वन्स अगेन टू झेवियर अँड मिलाग्रीस बाबा. देव बरें करूं. थँक्यू 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 आनी तुकाय बीन देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही माझे शेफ डॉन कुकिंग चॅनल पळोवंक ना जाल्यार हे पळयात. कुकिंग चॅनल पळयात. बऱ्यांतले बरे रेसिपी करता. यूट्यूबाचेर येयात. फेसबुकार तुमकां धाकटोसो व्हिडिओ पळोवंक मेळटलो. यूट्यूबाचेर येयात आनी असलो वेवस्थीत रेसिपी इंट्रस्टींग रेसिपी शेफ डॉन चॅनल म्हाज्या चॅनलाचेर पळयात. आनी हांव प्रोफेशनल शेफ. तर अजून पर्यंत शेफ डॉन पळोवंक ना जाल्यार यूट्यूबार येयात आनी पळयात. हांव चड खुशी जालो. हांव चिंतूंक नासलें आयज इतलो लोक जाय म्हणून. एक्चुली हो शो नासलो फुडें आमचे सगळे शो हाफूल जाल्लो पद जालो म्हणून म्हाका दुबाव पडलो. ताका लागून आयज बीग
कोणें आयज पर्यंत शो करूंक ना पूण हांवें शो हो दवरलो तुमी चोगे म्हणून तुमकां काळजी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं बाब झेवियर खरेंच आमच्या माणसांक देव बरें करूं म्हणटा बाब झेवियराक साबासकी गोंयांत 16 जाण आर्टिस्ट केल्या तेतूंतले 14 जाण पयले गोंयांत सान UK येयलेले आसले जशे पळय हांव आमचे कॉमेडियन जॉयल कॉमेडियन अग्नेलो कॉमेडियन फ्लावर बॅनी दादोरा आनी खूब मिलाग्रीस दे चांदोर पूण 10 जाण फर्स्ट टायमर्स UK शारांत हे येदे व्हडले रिस्क घेतले खातीर ताका आमची पोरबी तुमी ताका मोठ्यान ताली मारच्यो बाब झेवियराक तशें दिसता आमची सॅरेमनी स्पेशल सॅरेमनी कालच्या दिसा स्विडन हांगा ऑलरेडी जाल्ली आसा साउथ हॉल इज नोन एज द होम ऑफ थिएटर इन UK जशे पळय आमचे जुआ गोस्तीन पाय थिएटर हॉल मारगांव इज नोन एज द होम द मेका ऑफ थिएटर इन गोवा ते भशेन साउथ हॉल इज नोन एज द होम ऑफ थिएटर इन UK पूण आमकां ती सॅरेमनी हांगा करून मेळोंक ना कारण टायमाक लागून आमी सगळे पास करचे पडटा सो ती आमची सॅरेमनी ऑलरेडी आमी काल केल्या खातीर लास्ट कीज ऑफ अक्को टू बाब झेवियराक काल सांगतात देवास्ता एक चूक जाली खरें म्हणल्यार ते दिसा रिजेक्ट जाले तेन्ना सायबानाक फुडें काडलो ताणें फुडें सगलो भाग सायबानाक घेतलो जरी तो मिलाग्रीस तिका पावना जाल्यार हो सायबन त्याक डायरेक्ट करपाचो आसलो तेका लागून सायबानाकूय काडटा देव बरें करूं आनी तेका आमी तावयो मारच्यो खरें म्हणल्यार म्हाका आयज तो इन रावंड भरपेडे हावजीचो 100 पावंड आमचो गांव भाव बाबाश बाबाशाकूय काडटान देव बरें करूं आनी तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं गुड नायट देव बरें करूं गोंयच्या माचेर आसा एक खुशाल बरी पळोवणी तुमकां अजून चान्स हा व्हिडिओक लायक मारपाक व्हिडिओक लायक मारात तुझ्या लागीं म्हज्या लागीं ती इंडियन सिटीजनशीप आसा लंडन आसा त्या म्हणटा तांच्या लागीं लंडनची सिटीजनशीप आसा अमेरिकन आसा त्या म्हणटा तांच्या लागीं अमेरिकन सिटीजनशीप आसा पंच सरपंच मिनिस्टर आमकां सगळे खाडे आपल्या बोर्सांत घालून दवरल्या तांकां नाका गोंयकाराचे वायट जालेले पूण आपली गोदेल सांबाळून हाचे आयकून गोंयकाराचे शिराप आपल्या गोरेलाचेर मागून घेतल्या आजकाल कितलो बायलो लोक व्हडल्या व्हडल्या पोस्टाचेर कामाक आसा आनी आमी गोंयकार निराशी जावन आमच्या पोटाक लागून व्हडले सांगले पूण एक म्हणल्यार कोण एक ने दीस देव आमच्या गोंयकाराची खूब चेडी पळय यांचो एक व्हडलो रोल आहा खुबशे भुमिका यांचे बाबतीन ते स्वता सांगतले बाब नांव कितें म्हटलें MC फ्रांसिस्को या मोराचो पंच मोड फेमस MC फ्रांसिस्को आणि गांवान हांव गांवान उतोड्डाचो तसोच सांगोळडा सो बादेस आनी सालसेट ह्या दोनी कडेन म्हजी घरां आसात जे भाशेन तुमी रोल डिलिव्हर केला तुमची जी भुमिका आहा तेतून बरो वजन आहा तेतून एक्सपिरियन्स तुमचो पयलींसून आसा काय तुमी न्यू एंट्री तुमचे पयलींसून तियात्र कितले वर्सां तियात्र फिल्डान म्हाका आतां उणी 10 वर्सां जाली 10 वर्सां जाली तियात्र फिल्डान हांवें सुरवात केली कॉम्पिटिशन तियात्राक बाब जुझे फर्नांडीस हाणें म्हाका चान्स दिलो तेज्या उपरांत मिनीन मारियो तेज्या उपरांत आमचो सर्गेस सर मारियो मेनेझीस मागीर सर रोसफन्साच्या तियात्रान काम केलें आनी तेज्या मदें मदें दुसऱ्या डायरेक्टरान जायते मदें आमचे टॉप डायरेक्टर आसा तांकांय हांवें भाग घेतलेले आसा आनी आतां शेकी मिलाग्रीस चांदोर हांच्या ट्रुपान हांव तिसरे फावटी UK येता पयली फावटी येयल्लो
2022 वर्सा सर ओस्फोन्साच्या तियात्रान आतां येयात. तेच्या उपरांत हांव हालींच मेयाच्या म्हयन्यान बिकॉज आय एम एन एंकर एज वेल, हांव MC, सो इव्हेंट होस्ट करपाक मँचेस्टरान हांव पंजाबी कम्युनिटीचो तो इव्हेंट होस्ट करपाक हांव मँचेस्टराक येयलो आनी आतां पळय कांय थोड्या म्हयन्यांनी परत UK पावलो तियात्राक. आमचो बाब मिलाग्रेस de चांदोर हाचो सुपरहीट तियात्र लास्ट केस ह्या तियात्रान आख्खे गोंयभर गोणगोण केलो आनी वी वर एक्सपेक्टींग द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम गोवा दॅट वी वूड गेट इट आउट इन UK एज वेल. आनी खरेंच खात्रेन म्हजें म्हणूंक शकता की तो रिस्पॉन्स आमकां गोंयासान जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो आमकां UKच्या देसान तोच रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो. आमी 7 शो केले, 7 शोवांक हावसफूल, ऑलमोस्ट हावसफूल आमी सगळे शो आमचे जाले समजलो न्हू. सो तेकाच लागून हांव UKच्या फॅन्सांक आमच्या तशेंच तियात्र पळयणारांक काल जानतान आमी तुमचे उपकार आठयता, तुमी जो मोग आमकां दिल्ल्या खातीर. आनी अशेंच आमी नेक्स्ट टायम जेन्ना आमीच न्हू पूण दुसरे आमचे जे एक्टर्स गोंयासान UK येता तांकां तुमी मोग दितले आनी UKच्या देसान जे पयले गोंय एक्टींग करताले आनी आतां UK आपल्या पोटा खातीर सेटल जाल्ले आसा तांकांय तुमी मोग दितले. इन ऑल तियात्राक तुमी मोग दितले म्हणून आदींच फुडें हांव तुका देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजो सलाम मागता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं बाब. देव बरें करूं. चियर्स. आयज म्हाका ह्या वराचो पाठ जाल्यार 3 वर्सां जाता आनी ह्या 3 वर्सां भितर जे डेव्हलपमेंट हांवें ह्या वरान केला ते डेव्हलपमेंट पळोवन हो आख्खो गांव तसोच म्हज्या वरांतलो लोक खूब खुशाल आसा. यांचो बरो व्हडलो रोल हा. बाब नांव कितें केलें? रॅमसन. वेलकम टू इंग्लंड. फर्स्ट टायम येयलें इंग्लंड? फर्स्ट टायम. हय. पयले फावटी येयला व्हडलो रोल. तुमचे भाशेन तुमचे बाबतीन मातशें इन्फॉर्मेशन दियात. म्हजें नांव रॅमसन कार्दोजो. हांव गांवांत पर्वरीचो. म्हाका अभिमान भोगता कारण पयलेच फावटी हांव मिलाग्रेस de चांदोर हाच्या लास्ट केस तियात्राक लंडन शारांत पावलो देखून. हांव ताचो उपकारी कारण जेन्ना ताणें म्हाका पयलोच फोन मारलो ह्या सिजनाक म्हाका म्हणलें रॅमसन ह्या फावटी पावसान तो आपणाक जायो. हांवें म्हणलें सर शुअर कितली कांतारां म्हणूंक जाय? 1 2 3. म्हाका म्हणलो रॅमसन हे फावटी कांतारां न्हू तुका आपणें मेन रोल करपाक म्हणलो. हांवें म्हणलें मेन रोल ओके करया. मागीर बरो बेस्ट रोल आख्खो मेन रोल ताणें बरयला म्हाका आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका हाडला गोंयांत तेच भाशेन लंडनच्या शारांतूय. आनी तुमकां सगल्यांक म्हज्या लंडनच्या मोगाच्या बाब भयणींक तशेंच गोंयकारांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी म्हाका मोग दिला आनी अशीच मुखार दितली म्हूण हांव आस बाळगिता. देव बरें करूं. कशें दिसलें आयचे व्हिडिओ कमेंट सेक्शनांत कळोवपाक विसरनाकात.